नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बारीक ताल्ल्यांचे हरव्या मिरसांगाचे सुकें। ह्या हांवें बारीक ताल्ले घेतल्या। हे पळय, ताल्ले उजरोवन घेतल्या। ताल्ले सामके बारीक आसा। थोडेशे मीठ घालता। हे ताल्ले खूब बारीक आसा, ताका लागून मीठ कमी घातला। चड मीठ घातले जाल्यार नुस्तें खारट जाता। ताल्ल्यांक मीठ लावन ताल्ले सायडीन दवरुया। सुक्याची मिरसांग वांटून घेवया। ही हांवें धाकल्या 1 वळ्याची सोय घेतल्या। 2 लसणीच्यो पाकळ्यो घालता। पाव चमचो हळदीची पावडर, अर्दो चमचो कोथमिरेची पावडर, 3 हरवे मिरसांगो घालता। थोडी आमटाण घालता। हातून उदक घालून मातशी मोठी आणि सुकी वाटून घेऊया। मिरसांग हांवें अशी मातशी मोठी अशी वाटून घेतली। वाटून घेतिल्ली मिरसांग हांवें आयदनान घालून घेतली। थोडे उदक घालता। 3 हरवे मिरसांगो हांवें उबे शिनून घेतल्या। मिरसांगो घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। ही मिरसांग आमी गॅसार शिजत दवरुया। वाटून घेतिल्ली मिरसांग हांवें गॅसार शिजत दवरल्या। अर्द इंच आले धाडावन घालता। आले तुमकां धाडावन घालपाचे ना जाल्यार मिरसांग वाटता आसतना तातून घातल्यार जाता। धाडावन तेफळां घालता। दवळून घेवया आणि हाका खतखतो येवपाक दिवया। मसालो खतखतपाक लागला। गॅसाची फ्लेम हांव लो करता। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। दवळून घेता। मीठ लावून दवरलेले ताल्ले घालता आणि ताल्ले घालता आसतना अशे पसरवून घालपाक जाय, एकार एक घालपाक जायना। गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या। लो फ्लेमीचेर आमकां नुस्तें शिजोवन घेवपाक जाय। 2 सोलां घालता। एकदा धवळून घेवया। दवळटा आसतना हळू दवळपाक जाय आणि हे नुस्तें बारीक आसा ताका लागून परत दवळपाक जायना। सुक्याक बरो खतखतो येवपाक लागला। हातूंतले ताल्ले शिजले। गॅस हांव बंद करता। बारीक ताल्ल्यांचे सुके हरवे मिरसांगो घालून केला। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।